Shikmo committee announcement. First of all, I'd like to welcome our esteemed guest, Mr. Srinivas Dempo, Secretary Shantaram Naik, and Working President Mangala, Mr. Mangala. So we'd like to, first of all, we'd like to extend our greetings for Holi also. The invitation is for the 14th of March at Azad Maidan. The parade will happen on Saturday, the 22nd of March. The route will be along DV Road with all the smart city work that is happening. We believe that that would be the best. So there were 5 days of programs also in Azad Maidan, same as last year we hosted. And yeah, those are the details of myself. Yeah. पहिले म्हणजे हांव तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता आणि पणजी शिगमोत्सव समितीच्या ऑफिसान आमच्या मेयराचे स्वागत करता आणि तांचे आभार मानता की आमकां जे सहकार्य मेळटा इतले वर्सां पणजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तर्फे आणि ते खूब तातूंत इंटरेस्ट घेतात आणि ताका लागून आमचे जो प्रोसेस आसता तो एकदम स्मूथ जाता. हांव परतून एकदा बाब रोहित मनसराचे आभार मानून तुमकां ब्रिफींग दिता. मेयरान सांगिल्ल्या प्रमाणे आमचो मेन कार्यक्रम जातलो तो 22 तारखेक शेनवारा आणि ताज्या पयलीं वर्स पद्दती प्रमाणे आता जवळ जाले 37 वर्सां आमी पणजी शिगमोत्सव समिती हो शिगम्याचो उत्सव चलयत आसा. ताचो एकूच हेतू म्हणजे गोंयची खरी कला आनी संस्कृती जी गांवान गांवान आमी दिश्टी पडटा. लोक जेन्ना वसंत ऋतूक सगळे ढोल ताशे घेवन भायर येतात नाचपाक, कित्याक आता ते नवे पीक लावपाक आणि ताका लागून ती होळी म्हणटात. होळयेचो उत्सव आता कसो शहरान पावचो ह्या आमी सदांच, जरी आमी मोठ्या अभिमानान सांगता की पणजी शिगमोत्सव समिती ही पहिली समिती जाणे हो प्रयत्न केल्लो आसा आणि ह्या प्रयत्नाक लागून आज अत्यंत आनंद जाता पळोवपाक की प्रत्येक शहरान गांवान आज प्रत्येक जो नवो MLA जाला तो म्हणटा शिगमो आपल्या गांवान ही बरी गजाल. पूण सांगपाक की पणजी शिगमोत्सव समिती तेन्ना तांच्यांनी हाडून त्या समितीन थंयच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिशलांक सुद्दां हाडून हो एक स्टेट फेस्टिवल असो केलो. म्हणून आमकां मोठो आनंद जाता की पणजी शिगमोत्सव समितीच्या सुरवातीक लागून हे जालें. आता आमचो वर्स पद्दती प्रमाणे 14 मार्चाक जी होळी आसा रंगपंचमी त्या दीस आझाद मैदानात गुलालोत्सव जातलो. हांव सगळ्या पणजेकारांकूच न्हय सगळ्या गोंयकारांक सांगता मोठी हजेरी लावची, सगळ्यांनी येवन एकतेन थंय रंग लावचो एकामेकाक आणि आमचो वर्स पद्दती प्रमाणे थंय आमचे समितीचे कार्यकर्ते आसतले आणि प्रोग्राम सदांच बरो जाता, स्मूथ जाता. तसो जातलो अशी हांव आशा बाळगिता. मागीर 5 दिसाची आमची कार्यक्रम आसता. 22 तारखेक जरी मेन परेड जालो सगळ्यांनी हांच्यांनी मेळून इतले वर्सां म्हणजे फॅन्सी ड्रेस म्हणा, बाकीचे कार्यक्रम म्हणा, जी संस्कृती आमची आसा, तरेतरेचे सांस्कृतिक कार्यक्रम थंय जातात. अशे आमी 19 ते 23 अशे 5 दिसाचो कार्यक्रम आमी साजरो करतले. तातूंत थोडेशे हांव तुमकां हायलायट दिता. एक आसतलो तो 14 तारखेक हो गुलालोत्सव तो सांगला. मागीर 19 तारखेक ऑर्केस्ट्रा आसतलो ओमकार मेलोडीज. 20 तारखेक नाटक आसतलें मिस्टर अँड मिसीस दाबोळकर म्हणून. 21 तारखेक रूपरी वाळवूत अशी मराठी भावगीत भक्तिगीत ताजो कार्यक्रम आसतलो. 22 तारखेक आमची परेड आसतली आणि 23 तारखेक आझाद मैदानात लावणी आसतली जी अत्यंत पॉप्युलर आसता, खूप गर्दी जाता. असो हो 5 दिसाचो कार्यक्रम आसा. हाज्या भायर मेयरान सांगल्या त्या प्रमाणे हो रूट मातसो बदलला. तुम्ही जाणा स्मार्ट सिटीची कामां अत्यंत दबाज्यान चालू आसा आणि तांकांय डेडलायन. आमी जरी आमकां ती ओल्ड रूट आवडटा कित्याक थंय खरेंच लोक पणजेकार भायर रावन पळोवंक शकतात आणि जे चित्ररथ जाता घोमटामेळ आणि हे जाता ते अत्यंत त्या स्पॉटांनी बरे दिसतात. पूण अंदू उपाय नाशिल्ल्या कारणान आमी अंदू शिफ्ट करता आणि आमकां म्युनिसिपालिटीनूय सांगलां की शिफ्ट करा फ्रॉम ओल्ड सेक्रेटरीएट टू कांपाल जे कार्नवालाचो परेड जाता थंयच आमचो जातलो. हांव फक्त नम्र विनंती करता मेयराक की फुडल्या वर्साच्यान आमकां परतो ओल्ड पेंजिमान शिफ्ट करूंक दिवचे अशें हांव तुमचे कडेन मागता.
आनी एक आसा म्हणटा ती आमचे प्रायज मनी. सरकार आमकां जवळजवळ 10,50,000 प्रायज मनी दिता. हाज्या भायर आमकां प्रायव्हेट एंटरप्रायजूय हेल्प करता. अशें करून 10,57,000 आमचो टोटल प्रायज मनी आसा. हाज्या भायर अंदू टुरिझम डिपार्टमेंटान आमकां गोंय सरकारान 25 लाख ग्रांट अप्रूव्ह केला. हांव आभारी आसा माननीय मुख्यमंत्र्याचे, तशेंच टुरिझम मिनिस्टराचे आनी आमचे लोकल MLA बाबूश मनसरा, तिगाय जाण दोतोर सावंत, बाब रोहन कवटे आनी बाब बाबूश मनसरा हांच्या सहकार्याक लागून आता आमचो जो 20 लाख ग्रांट आशिल्लो तो अंदू 25 लाख केला. हातून आमकां खूब मदत जातली. खर्च खूब आसता, आमकां बाकीचे प्रायव्हेट सेक्टरूय आमकां हेल्प करता. आनी जें कितें आमचें वाचून दवरलां हें तुमी हें पळयता ऑफिस, हे सगळे ते इतल्या वर्सांची मेहनत आमचे जे कार्यकर्त्यांनी केल्ली आसा. ताका लागून आज तुमी प्रेस कॉन्फरन्स आमी अभिमानान तांकां आमच्या ऑफिसान घेता. म्हणटकच इतली आमी काटकसर करता, इतले आमचे कार्यकर्ते खूब घाम काडटात, ताका लागून ते एनकरेज करता. अगेन वर्सा पद्दती प्रमाणे 3 आर्टिस्टाचे फेलिसिटेशन जातले ह्या वर्सा. तातूंत एक मुर्तीकार आसा, दुसरो नाटककार आसा आनी तिसरो तियात्रिस्ट आसा. ते म्हणजे श्री संतोष रामाराय गांवकर, श्री महादेव दत्ता नायक आनी तिसरे श्री आवितो फर्नांडीस, तियात्रिस्ट आसा. ह्या तिगाय जाणांचो भोवमान जातलो. म्हाका दिसता तो केन्ना दवरला, आयतारा लावणीच्या दिसा 23 तारखेक. आनी हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता की तुम्ही मुद्दम आयले. तशेंच तुमकां एक विनंती आसा की ह्या प्रोग्रामाक तुम्ही बरी पब्लिसिटी दिया. जास्तान जास्त म्हणून मातसो रुटूय चेंज जाला. जास्तान जास्त लोकांनी येवन थंय हे जे इतले लोक जे गांवांतले येता, इतले परिश्रम करता, तांचे पळोवपाक लागून पणजेकारांनी आनी बाकीच्या गोंयकारांनी येवचें ही आमची मागणी आसा. आनी हांव आशा बाळगिता हे लोक येतले. रोलिंग ट्रॉफी आमची वर्ष पद्धती प्रमाणे जी आमच्या खूप म्हणजे जे आमचे वेलविशर्स आसात आनी तशेंच आमचे जे कार्यकर्ते आसात तांच्यांनी 3 रोलिंग ट्रॉफी दवरलेली आसा ते इतली वर्सां. एक बाब श्री मंगलदास नायक, बरेच सेक्रेटरी आशिल्लो, ताणें खूब मेहनत केले आनी ताज्या बापायच्या नांवान ताणें दवरल्या, लेट श्री अनंत बी नायक, आनी आवयच्या नांवान श्री सुशिलाबाई नायक. जवळजवळ आमी एंटिसिपेट जे करता पार्टिसिपेशन, फ्लोट जवळजवळ एक 35 आमी एंटिसिपेट करता. आनी फोक डान्स, लोकनृत्य म्हणटा ते जवळजवळ 10, मिनिमम तातूंत एक 20 पार्टिसिपंट आसता. आनी रोमटामेळ आनीक 10 अशें मेळून. आनी फॅन्सी ड्रेसाक जवळजवळ 30 एक दादले आनी बायलां दोनी, म्हणजे बायलांची कॅटेगरी आनी दादल्याची कॅटेगरी. हाज्या रिक्वेस्ट आहा जे फ्लोट घेवन येता आनी रोमटामेळ बी जे घेवन येता तांकां की तांच्यांनी ह्या वर्सा तरी लायन अप टायमार जावचे, टायमार भायर सरचे. तशेंच कोणाक त्रास न दिता. लास्ट टायमाक आमकां थोडे, हांव नकळो कशें कित्या खातीर जालें ते, पण लास्ट टायमाक आमकां थोडे त्रास जाले. रातचे 12-1-2 जायसर आमी उरले थंय जिरकून. 3 जायसर आमी सामके उरले थंय. ते अशें जावंक दिवं नाका, कित्याक ल्हान ल्हान भुरगे घेवन लोक येता, तांकां पळोवपाक जाय. आनी आमी तो टायमार भायर काडिना. लोकांक दिसता आमी समिती कांय करिना. आमी समिती कांयच करूंक शकना, कित्याक आमी इवन पुलिशेचो बरो हेल्प आशिल्लो, तांच्यांनी खूब मेहनत घेतली, बट कोणूच आयकलें ना. आनी ते येतना अशे तरेन येता की आमचे कोणाचेच आयकना, इवन पुलिशेचे आयकना, आमचे आयकना. की तांच्यांनी जाता तितले बेगीन येवन लायन अप जावचे आनी टायमार भायर सरचे. लायट इफेक्ट म्हणटा तो फक्त फ्लोटान जाय पडटा, पण रोमटामेळ जे आसा तांच्यांनी फुडें येवंक शकता ते, पण ते आडोवन दवरता, ते फुडें येवंक सोदिना. म्हणून म्हाजो रिक्वेस्ट तांकां आसा, तुमच्या कडसून पावयता की तांच्यांनी ह्या वर्सा तरी आनी ह्या फुडें बी की टायमार येवन टायमार स्टार्ट करून की आमी 9:30-10 पासून सोंपोवंक सोदता. आनी तो 9:30-10 पासून सोंपल्यार लोकांकूय दिसता की पणजेकारान हेंच्यांनी बरो मेहनत घेतल्या म्हणून बरें जालें म्हणून. ही गोष्ट सामकी आमी भितर जबाबदार ना, समिती जबाबदार ना. प्रत्येक जो मनीस मेळटा तुमी म्हणटा मदीं गॅप उरता, हें उरता, आनी म्हणून आमचे तातूंत मिस्टेक ना. हांव कोणाकूय सांगता कितें तुका दिसता मरे गॅप उरता, तूं यो हेल्प करपाक, हांव पांयां पडटा तुका, तूं आमकां हेल्प कर, तूं यो थंय पळय, तुका दिसता आमी करता, तुमी करता, आमकां हेल्प करचो. अशें हांव लोकां कडेन मागता की प्रत्येकानी हेल्प आमकां करचो, हें काम करून. सर रिपोर्टिंग टाइम तुमचो कितको आसता तो तांकां ट्रीप दवरत जाल्यार सांगतलो रिपोर्टिंग. तांकां कशें जातालें प्रत्येक वर्सा आमी फॉर्मां
ऑफिस फॉर्मा भरताले जेन्ना सगळीकडे शिगमो स्टार्ट जाता 15 तारखेच्यान ह्या वर्सा जाता मागीर कोण फॉर्मा भरपाक येना सो पयलीं 8 दीस दिताले आतां 8 दीस ते फॉर्मा भरता आणि कितें करता 6, 7, 8 जायसर येता म्हणजे फॉर्मा तांचे कडेन आसता आनी 8 ते फ्लोरवाले येता आणि येता आसतना 10-15 जाण येता वांगडा रावता आनी आतां फॉर्म जर दिल्ली आसा घेवंक तर जाय समितीचे मागीर कमिटी कितें म्हणटा घेवया फॉर्मा आनी ते फॉर्मा 8 जर घेतले आनी मागीर ते फुडें एक्सटेंड जाता तर ह्या वर्सा आमी कितें केलां 2:30 आमचें ऑफिस थंय स्टार्ट जातलें ते 5:30 पासून आमी फॉर्मां दितले प्रत्येक येता ताका दितले आनी 7 पासून टायम दवरला ती सगळी घेवपाची म्हणजे कितें जातलें थंय त्या दिसा कडेन फॉर्म घेतला पळय ताका फॉर्म मेळटले आनी तोच दितलो थंय एडवान्स फॉर्मा कोणा कडेन नासतली एडवान्स दिल्ल्या कारणान 10 लोक वांगडा येता आनी थंय कितें इतलो तुम्ही पयला आसतले मेळ येता थंय येता त्या गर्देन ते लुटता भितर माझी ती तुझे ती फॉर्म करून सो तो टायम तांकां मेळटलो 2:30 ते 5:30 फॉर्मा भरपाक आनी 7 पासून लास्ट फॉर्म आमी रिसीव करतले हे फॉर्माचे म्हणजे आमी सीसीपीन सुद्धा ह्या वर्सा बाबा फॉर्म दवरुना ते सांगपा ते व्हरता फॉर्मा आनी मागीर उलटे करतात ते तुमी फॉर्म आतां कशें घेना तुमी फॉर्म 8 दीस दवरता आनी आतां फॉर्म घेना म्हणून तो एक तुमच्या कडल्यान हांव मागता की प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडल्यान की हे एक मेसेज वचतो त्याच बरोबर सीसीपी जी आसा ती कंसर्न आमी सीसीपी आनी म्हणजे शिगमोत्सव मेळोन आमी शिगमो करता मेयर आनी आमकां जो एमएलए आसा आमचो बाबू स्पॉन्सर आसा तो प्रत्येक कसलेंय काम आसलें जाल्यार आमकां सामको तेंचें कॉपरेशन आसता आमच्या कडेन हांगा डेप्युटी मेयर आसात सजू नायक आमचें कितें काम आसलें जाल्यार आमकां खंयच आमकां अडचणी येनात त्या खातीर तेंच्या हांव मनाकाळच्यान धन्यवाद म्हणटा त्याच बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कलेक्टर ऑफिस किंवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट फायर हेल्थ पोल्युशन बोर्ड आता पोल्युशन बोर्ड आमकां लागता कित्याक हो सगळो पब्लीक कार्यक्रम तांकांय खातीर लागता ऑल पर्सनल जे ऑफिसर्स आसा पणजी टाउन पोलीस आनी तांचे ट्रॅफिक सेल हे सगळे आमकां खरें म्हणजे तेंचे म्हत्व चड ज्या दिसा तुमची फेरी जाता आमची परेड जाता त्या दिसा सेल पोलीस आनी ट्रॅफिक सेल हे खरेंच बरें काम करता स्मार्ट सिटीचे ते सगळें काम चलता आसतना जर तो आमकां शिगमो करपाक मेळटा जाल्यार पणजेकाराचें खरें म्हटल्यार एक स्वप्न ते साकार करता कित्याक सांगपा अदरवायज आमी कॉल घेवपाक जाय की शिगमो करप लोकांक त्रास जावपाक जायना ह्या हेचे समिती खरी म्हटल्यार त्या हेचेर विचार करताली पूण तरी आसतना गव्हर्मेंटान आमकां आनी सीसीपीन आनी स्मार्ट सिटीच्या लोकांनी सांगलें की आमी भितरले रोड आसा ते सगळे जवळ जवळ क्लियर केल्ले आसा तेन्ना तुमी भायल्या रोडाक वचपाक कांयच प्रॉब्लेम ना 18 रोड करूं ना कित्याक सांगपा 18 रोडाचेर थोडी कामां चलता आनी आमकां ते फ्लो भरता आसतना अडथळो जावचो न्ही म्हणून आमी ह्या वर्सा तुम्ही एकदम मिरामार व्हेल्ले पळय तेन्ना मागीर तुमकां सामके रिस्पॉन्स ना मिरामार केल्यार सामको फेल फेल जालो जालो कित्याक तशें जावचें ना न्ही ह्या फावटी ना ह्यासाठी हे तरी बरें न्हय मिरामार म्हणजे सामकेच पयस पडटा त्याच्यापेक्षा हे बरें कितें सांगपा जेन्ना तुमी सीच्या लागीं रावता पळय तेन्ना भितरल्यान तुमी तो आमकां थोडो तरी हे मेळटा मिरामार कंप्लीट ओपन जातालें आनी जेन्ना हे डिफरन्स कशें जाणा मरे कला अकादमीन क्षमाप्रसाद तशें जाता सो त्या बरोबर प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचो आमकां खूबच म्हणजे सहकार्य आसता त्या दिसा जावं किंवा आमची गुलाल उत्सव जावं देवळा कडेन तुमी सगळे जाण आमच्या बरोबर आसतात त्या खातीर तुमी खरें म्हटल्यार आमी पणजे शिगमोत्सवाच्या वतीन आनी सीसीपीच्या वतीन तुमचे मनाकाळजान खरेंच धन्यवाद म्हणटा वोट ऑफ थँक्स हे नॉर्मल आसता तुमी आपयल्या बरोबर एका कॉलाचेर इतले लोक आमच्या कडेन शिगम्याक येता आनी शिगम्याक तुमचो असो इतली वर्सां सहकार्य मेळटा तशेंच फुडें मेळचें आनी हे फॉर्म जे आमी तुमकां सांगला ताची मातशी जर तुमी जर मिडियांच्यान किंवा प्रिंट मिडियांच्यान जर तांकां प्रसिद्धी दिली जाल्यार आनीक बरें जातलें मिडिया खातीर कितें अरेंजमेंट आहा तुमी दवरला मिडियाक कितें अरेंजमेंट जाय तुका तो प्लॅटफॉर्म आसता पयलीं टुरिझम करता खरें म्हटल्यार आमकां आतां कितें दिलां तेंच्यांनी सगळो टोटल भायलो स्ट्रक्चर आसा पळय जे आमी फंडाक घालता ते सगळें आमी करता म्हणजे शिगमोत्सव समिती करता तांच्या वेळार ते करता आसतना तांकां सेपरेट स्क्वेअर आसतात आनी सगळो रूट आसा तो टुरिझम करता सो तुमकां जर कितें आसा तुमी सजेस्ट करचें आमकां बाबा तुमकां एक प्रश्न शिगमो म्हणटकीच आमची गोंयचे दायज गोंयची परंपरा थंय ट्रॉफीचेरूय आमकां दिवजां दिसता पूण जेन्ना तुमी डेकोरेशन करता दिवजां सर्कलाचेर तेन्ना ती थंय दिवजां आसा ती लिपोवन डेकोरेशन जाता शिगम्याचें हें आमी दर खेपेक पळयता हें एक ऑब्जर्वेशन ती डेकोरेशन करता ते टुरिझम डिपार्टमेंट टुरिझम डिपार्टमेंट पूण तुजो मुद्दो बरोबर आसा आमी हे आमचे कर्तव्य तांच्या नजरेक हाडपाचें हे सामकें खरें ते दिवजां सारके दिसपाक जाय दॅट इज ते आमचे दायज न्हय सारके आनी शिगमो जाल्ल्यान तर ते आनीक दिसपाक दर वर्सा ते पॅक करता आनी थंय डेकोरेशन करता सांगचे पडटलें आनी बाबा कितें जालां की भुरग्यो करतात म्हणजे बायलांक डेकोर करतात टुरिझम डायरेक्टराक मातशें सांग सो टुरिझम डायरेक्टराक आमी उलोवंक शकता बरो पॉयंट टायमिंग एक 36 वर्ष पूर्ण आहेत 37 वर्सां 36 वर्षाचं
काही प्रस्ताव आहे का नवीन संस्कृती भवन स्वतःचं बांधण्याचा गेल्या वर्षी सध्या भवन आमचे हे फुडें तर अशें आमकां आनीक लोकांचे प्रोत्साहन मेळत आनी आमची निधी मातशी वाडत जाल्यार कित्याक विचार करचो ना एक बाबा जर तर आमी म्हणजे ही कल्पना हांवें तांचे कडेन अजून डिस्कस करूं ना पूण तुवें म्हणला म्हणून विचारता एक कल्पना अशी येवंक जाय की बाबा कॅन यू डू अ सॉर्ट ऑफ अ म्युझियम हे पळय आतां गांवागांवाची संस्कृती आसा ती हांगा पणजे तर म्युझियम करीत पूण ताका खूबच निधी लागता पूण मे बी आनी एक 10-15 वर्सांनी असो विचार करूं येता अशें म्हाका दिसता एकदम बरो पॉयंट हाडलो तुवें बरें संदेश आनी एक शिगमो काय शिगमो शिगमो हांव शिगमो म्हणटा शिगमो म्हणजे तुमच्या ना अशें शिमगो म्हणजे शिमेचो उत्सव शिमेचो उत्सव ऍक्च्युली बरोबर शिमेचो उत्सव हो जो शब्द आयला हय. तो सुक्रिष्मक या संस्कृत शब्दातल्यान आयला हो. सुक्रिष्मक म्हणजे क्रिष्म पुढे आल्हाददायक पूण शिगमो काय शिगमो शिगमो कोंकणीत शिगमो तो कोंकणीन शिगमो सावंतवाडी गेल्याला तो शिगमो शिमगोत्सव शिमेचो उत्सव सो आमी कोंकणी येता म्हणल्यार आमी शिगमो म्हणया हय पयलीं पासून आमी शिगमोच म्हणटा त्याच खातीर तर आम्ही दोनदा विचार करून सुद्धा मागीर नाव सुद्धा व्हायला तसं आम्ही विचारून मागीर ते शिगमोत्सव समिती म्हणून ते नाव आम्ही केल्ले आम्ही याचे विचार केलो त्याचबरोबर तुम्ही संस्कृती भवन बाबा म्हणला आम्ही शिगमोत्सव संस्कृती भवन येते व्हडले करून आम्ही त्याच्या पुढे चलोवपाक जाय आता हे ऑफिस आसा ते आम्ही इतल्या लोकांक सांगला की तुम्ही जर बारीक बारीक प्रोग्राम करतात ते भवन जर आम्ही करत जाल्यार मागीर ते कोण मेंटेन करतो कशें करप हेचेर सगळो विचार जावपाक जाय आणि इतले तरी आमच्याकडे तसं म्हणटा तसो फंड ना बरें गव्हर्नमेंट आर्ट अँड कल्चर जर आमच्या कडेन जर करूंक सोदता आणि आर्ट अँड कल्चर जर आमकां जर आमी help दिवंक शकता. जाल्यार आमी हेल्प दिवंक शकता किंवा वी कॅन टेक ओवर द प्रोजेक्ट आनी आर्ट अँड कल्चरा कडल्यान आमी म्हणू शकता की आमकां दिया आमी पळयता बरोबर. So that process- वो टायमिंग मातसो परत सांग कितले परेड कॉमेस जातली परेड कॉमेर्स जातली 4:30 जे आमी 4 टायमान दिला पण 4:30 जायना ते सगळे आमी आपूण 5 सुरू करता ते तुमकां खबर आसा सो 5 सुरू जातली आणि रात्री 10 काबार जावपाक जाय अशी जरी असली तरी ती सकाळच्या 2 पासून धर्तरीत हे तुमकांय खबर आसा आमी पुलिसांक सांगून सगळ्यात तेजेर आमी विचार करता तरी म्हणटा जायना कित्याक हे सगळे लोक आसात न्ही रोमटामेळाचे आमी गेल्या वर्सा फूड एका वाटेन घालून फूड स्टार्ट केले तांच्यांनी रोमटामेळ भितर घालून हाडयले आनी आमच्या वांगडा झगडी केली खरें अक्षरशः झगडले ते आमी कांयच कुफला जावचें न्ही म्हणून मागीर आमी संस्कृती ते कितें सांगता आमी 2-2 म्हयने इतली प्रॅक्टीस करता इतलें हें करता आनी तुमी आमकां धांवून नाका काय म्हणून आमच्यान आमी म्हणलें कितें करता 3 जायसर तुमचे कोण पळयतले तुमी वचा घरा म्हणटा हे प्रॅक्टिकल हा म्हणजे आमी समिती सगळे जाण आसता आमी तेजेर पांय पडटा अक्षरशः अरे तुम्ही फुडें वचा भुरगीं रावल्या 8 फ्लोट येता तांकां येवनी 8 फ्लोट स्टार्ट जायत न्ही जाल्यार 2 वरां फ्लोटांक पूर्ण ते 2.5 वरां 10-10:30 पासून जाता आनी आमी हांगा केला कोड ऑफ कंडक्ट लागला न्ही तेन्ना दीपक देसाय हांगा आसले तांच्यांनी इतल्या सुंदर रितीन केलें कारण कंप्लीट फोर्स पुलीसचो वापरलो आनी गव्हर्नमेंट ऑफिसर कसो वागलो ताणें सांगलें आतां तूं वचता आपूण फोन करतो तुका फाटल्यान धाडटलो आनी तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट अशें तो ते करूं शकता